सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याप्रमाण जीएफएची वेंचणूक जावची अशी मागणी मानोरा यूथ क्लबान केल्या। तशेंच खेळा कायद्याप्रमाण जीएफएची वेंचणूक जावची अशी मागणी मानोरा यूथ क्लबान केल्या। बीसीसीआय, एआयएफएफ सारकिल्या खेळा संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण वेंचणुको घेतल्यात, मात हो कायदो जीएफए कित्याक लागू करूंक घेना असो प्रश्न क्लबाचो अध्यक्ष एंथनी बार्बोसान विचारला। तशेंच हे विशीं एआयएफएफ पत्र बरयलां आनी हाचेर कारवाय जावंक ना जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयांत केस दाखल करतले अशी शिटकावणी क्लबाच्या वांगड्यांनी केल्या। जीएफएची इलेक्शन जावपाक जाय। फर्स्ट, implement sports code as it was implemented by All India Football Federation, BCCI, as per Supreme Court judgment. मजे सांगना, as per Supreme Court judgment. All India Football Federation has conducted election as per Supreme Court judgment implementing sports code. BCCI has conducted election as per Supreme Court judgment with sports code. So I ask, मागता अजून चान्स आसा आमकां सुप्रीम कोर्टात धाडून स्टे मागोन लायनाका। तुम्ही ताबडतोब इलेक्शन होल्ड करा, म्हणजे कॅन्सिल करा। हांव इंटिरियम प्रेसिडेंटाक मागता कॅन्सिल करा, स्पोर्ट्स कोड इम्प्लिमेंट करा आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन हे जीएफएन जाता ते मातशे तुम्ही पळयचे, कारण जो ऑल इंडिया बॉडीज आसा, ऑल इंडिया फेडरेशन्स आसा, जावं स्पोर्ट्स सगळी क्रिकेट, फुटबॉल ते इम्प्लिमेंट करता आनी बारीक आमची बारीक स्टेट एसोसिएशन आसा ती इम्प्लिमेंट करना। सो तुम्ही तातूंत लक्ष घालचे आनी बरे भाशेन आमी कोणाचेर हे ना, बरे भाशेन इलेक्शन कंडक्ट करची आनी न्यू भुरग्यांक स्पोर्ट्सान येवपाक एनकरेज करचे।